नमस्कार येवकार गोवा टू नाईट सुयश गावणेकर सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। बिगर सरकार अनुदानित मुळाव्या कोंकणी मराठी शाळांक भुरग्या फाटल्यान 400 रुपया बंद। आता मेंटेनन्स ग्रांट्स नवे स्किमीर सरकार दितलो 10% मेंटेनन्स ग्रांट्स, तेवूय खात्या कडेन फंड आसल्यार। पावसांतय स्मार्ट सिटीची कामां चालूच, कॉन्क्रीट रस्ते ऑक्टोबर मेरेन तडीक। मुख्यमंत्र्याचें उतर, राती मुख्यमंत्र्याच्या दोळ्यांक उदक लावंक सायटीर एक्टिव्हिटी, आमदार म्हणटा कामां सब स्टँडर्ड। प्रायव्हेट बसी चलोवंक सरकाराची आमची बस स्कीम, 4 रुटांवेल्यो खासगी बसी सरकारी कंत्राटदार, लॉजिस्टीक वेअरहाऊस पॉलिसीक बावटो, स्किमीचो परिणाम अभ्यासूंक कॉर्पोरेट चाणक्या कंत्राट, मंत्रिमंडळाचे निर्णय। नवे संसद बिल्डिंगेचे 25 मायक प्रधानमंत्र्याच्या हातान लोकार्पण, 19 पक्षांचो बहिष्कार, बीजेपीन केलें किकोंत, घरमंत्री म्हणटा सगळ्यांक आमंत्रण, बेठेंच नाका थंय नसतें राजकारण। नवे शिक्षणीक वर्सा सावन नवे शिक्षण धोरण, बीएससी, बीए, बीकॉम, बीबीए खातीर 29 मे सावन एडमिशनां। नवे शिक्षणीक धोरणाचे फायदे सांगपी व्हिडिओ रोखडोच। गोंयांत काँग्रेस सरकार आसतना चीट बरोवन म्हादय जिखली। आता कर्नाटकांत काँग्रेस सरकार, डीपीआर, बजेट तरतुदी काँग्रेसीन रद्द करून दाखोवच्यो, सुदिनाची चॅलेंज। गोवा डेरीच्या मेंबर दूधकारांक मतदानाचो हक्क दिवपाचे दिशेन सरकाराच्यो हालचाली, मुख्यमंत्र्या उपरांत सहकार मंत्र्याचेय शिनाल, अभ्यास करून कायदो बदलपाचो सरकाराचो प्लान। एसटी समाजाच्या फुडाऱ्यांची फूट उक्तादार, 25 मायक प्रेरणा दिसाचेर आमदार सभापती तवडकराचो बहिष्कार, उठा कडेन खंय संबंद ना, तो करता युवा संकल्प दीस। शिटकावणी दिल्ली तशी वास्को बाजारांतल्या नुस्तेकांनीचो नुस्तें घेवन पालिकेचेर मोर्चा, रस्त्यार नुस्तें विकतात होलसेलवाल्यांचे रिटेल धंदे, पालिकेच्या होलसेल शॉपांक सील, पीआयची मध्यस्थी। शिक्षण माध्यम धोरणा सकयल केल्ली बिगर सरकारी अनुदानित मुळाव्या कोंकणी मराठी शाळांक भुरग्या फाटल्यान 400 रुपया दिवपाची स्कीम आतां बंद। आता खंय सरकार मेंटेनन्स ग्रांट्स दितलो। भुरग्या फाटल्यान 400 रुपये दिवपाचे 2020त कोविडांत बंद केल्ले। आता सरकारान नवी स्कीम करून खंय 10% नॉन सॅलरी मेंटेनन्स ग्रांट दिवपाचें थारायलां, तेवूय शिक्षण खात्या कडेन फंड आसल्यार। खासा रिपोर्ट। 2013-14 माध्यम प्रश्नाचेर धोरण जाहीर करतना इंग्लीश माध्यमांत स्वीच जाल्ल्या चर्चीच्या 127 मुळाव्या शाळांक अनुदान चालू दवरपाचो निर्णय घेतिल्लो। तडजोड म्हूण कोंकणी मराठी शाळांक भुरग्या फाटल्यान म्हयन्याक 400 रुपयाच्या कोतान नॉन सॅलरी वा मेंटेनन्स ग्रांट्स दिवपाचें थारिल्लें। हें अनुदान 2016त सुरू जालें आनी कोविडांत 2020त बंद जालें। आता परत कोंकणी मराठी शाळांक सरळ नॉन सॅलरी वा मेंटेनन्स ग्रांट्स दिवपाचें सरकारान थारायलां। ते वरवीं शाळांक जागेचें भाडें, सामान, स्टेशनरी घेवंक फंड मेळटलो। तोवूय शिक्षण खात्या कडेन फंड आसात ते प्रमाण भुरग्या फाटल्यान 400 रुपया गेले। सगळ्या खाजगी अनुदानित कोंकणी मराठी मुळाव्या शाळांक मेळटले नॉन सॅलरी वा मेंटेनन्स ग्रांट्स। शाळांनी आदी खर्च करप, मागीर पयशे रिएम्बर्स करपाची ही येवजण। अनुदान पगाराच्या 10% आसतलें। शिक्षण खात्या कडेन फंड आसा ते प्रमाण पयशे मेळटले। ग्रांट्स वापरून कितें घेवंक जाता ताचें लिस्ट खात्यान दिलां। ग्रांट्सांतल्यान जागेचें भाडें, फर्निचर, कंप्युटर, पुस्तकां घेवंक मेळटलीं। स्टेशनरी, साबण, डिटर्जंट, फर्स्ट एड सारकिल्लें सामान घेवंक मेळटलें। लायटीचें, उदकाचें वा फोनाचें बील फारीक करूंक मेळटलें। CCTV, परीक्षेचें मटेरियल सारकिल्ली सामान सामग्री घेवंक मेळटली।
चर्चीच्या इंग्लीश शाळांक सरकारी आदी सावन ग्रांट्स चालूच. आता खाजगी अनुदानीत कोंकणी मराठी मुळाव्या शाळांक 4 वर्साच्या गॅपान हे नॉन सॅलरी वा मेंटेनन्स ग्रांट्स परत सुरू जाता. तेवूय बीन शिक्षण खात्या कडेन फंड आसात ते प्रमाण. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार. पावसांतय स्मार्ट सिटीचें काम चालू. ऑक्टोबर मेरेन कामां तडीक. मुख्यमंत्र्याचें उतर. पावसांत पणजी बुडची ना काय म्हूण मिडियाचो प्रस्न. मुख्यमंत्री म्हणटा पावसांत काम करप बरें आनीक सोंपें. मुख्यमंत्री येता म्हूण सायटीर तितले पुरती JCB ट्रक घेवन काम. मुख्यमंत्र्याची फाट जातनाच बंद. बाबूश म्हणटा कामां सबस्टँडर्ड. काब्राल म्हणटा मुख्यमंत्री पळयता. हे चित्र मुख्यमंत्री सांतिनेजच्या बाल भवना मेरेन पावता म्हणसरचे. स्मार्ट सिटीची कामां करून कॉन्ट्रॅक्टरूय स्मार्ट जाल्यात. मुख्यमंत्र्याक दाखोवंक तो येवच्या अर्द पावण वरां आदीं JCB 2 ट्रक स्पॉटार पावले आनी सांतिनेज STPच्या आयल्यान नव्या सांखवा कडेन काम नेटान चालू आसा म्हूण मुख्यमंत्र्याच्या दोळ्यांक दाखोवंक चित्र उबें. मुख्यमंत्र्यान इन्स्पेक्शन करसर रावले. ताची फाट जातासर पतारी ट्रक JCB घेवन परतली. JCB ना ट्रकूय ना. मुख्यमंत्री म्हणटा ऑक्टोबर मेरेन काम बंद दवरपाचो निर्णय खंय फाटीं घेतला. आता पावसांतूय नेटान काम चालू उरतलें. रिव्ह्यू मिटींग संजीत आणि बाकी सगळ्यां कडल्यान घेतले उपरांत ऑक्टोबरान हे परत खणप हे योग्य न्ही. आमकां आफ्टर ऑल रोड जे आसा हे कॉन्क्रीट रोड करतले आमी आनी हे पावसांनी करप शक्य आहा. नाव वी हॅव टेकन द डिसिजन वॉट एवर जी सीवर लायन जी घालपाची उरल्या पळय ती पावसानूच घालपाची आनी ऑक्टोबरान दवरपाची ना. लोकांक जे थोडेशे त्रास जाल्या ते आमी पावसांतल्या एका म्हयन्या भितर सीवर लायन जर घातली कॉन्क्रीट रोड आमकां पावसान वयल्यान करपाक बरें. त्याती परत एकदां आमी जे हांगासर लेबर सगळे गेल्ले बाकीचे ताका सगळ्या कॉन्ट्रॅक्टरांक परत हाडपाक लायल्या. परत फूल फ्लेज काम सुरवात केला. त्या खातीर सीवर लायन घालपाचें काम आनी कॉन्क्रीट रोड करपाचें काम ही दोनूय कामां जी आहा पळय पावसानूच आतां आमी करता. टील आनी ऑक्टोबरान खंयचोच रस्तो हो परत आमकां खणचो पडचो न्ही. त्या अनुसार आमची एक्टिविटी परत सुरू केली. There are issues as far as work related aspects are concerned. If that work results in flooding, it's another matter and we are tackling that work. So we are on that work to complete that work cleanly, to come out of it, and of course the focus is to see that Panjim does not flood. But how time will permit is a big question. CM sir had given the deadline of the 15th June. So how confident you are Panjim Smart City बुडची ना पावसांमध्ये? I cannot say anything. This is a hypothetical question. We will see that the deadline which the Honorable Chief Minister has said, that we will work towards meeting this deadline. पणजेचो आमदार मंत्री बाबूश म्हणटा काम सब स्टँडर्ड. I feel there is substandard work which has been going on as far as the smart city is concerned in main Panjim. पहिले इन्स्पेक्शन हांवें CM कडेन केन्ना केलेलें. यू रिमेंबर दॅट हिंगा बी नॅपच्यून हॉटेला कडेन मागीर आमचें हॉल आहा थंय ना रे हॉल इज सरस्वती मंदिर थिंगा आमी तें इन्स्पेक्शन केलेलें. I felt at least that time when I had seen the work which was going, it was not up to the standard. Now we will see. That's the reason I'm saying consultant is there. When crores of rupees has been paid to a consultant, it is the job of the basically consultant to deliver his goods. काब्राल म्हणटा पणजे मुख्यमंत्री पळयता. काम CM आतां लक्षांत हाडून कित्याक इंटर डिपार्टमेंट जालो PWDचेच ना ते जी सुद्दां आसा स्मार्ट सिटी आसा बाकीचे डिपार्टमेंट आसा. सो CM कडेन आपण पळयता. सध्या पणजेची परिस्थिती सापूच वायट आसा. खंयचे रस्ते खणल्यात आनी खंयचे रस्ते खणपाचे आसात ते कोणाकूच खबर ना. पणजे हो पावस काडपाक पावतली काय म्हूण मोठो प्रश्न. प्रुडंटा खातीर तुळशीदास च्यारी. आमची बस स्किमी सकयल सरकारान पायलट प्रोजेक्ट म्हूण 4 रूट घेतल्यात. 4य रुटांवयल्यो खाजगी बसी सरकारी कंत्रादार आसतल्यो. मंत्रिमंडळाचे बसके उपरांत मुख्यमंत्री मिडिया कडेन उलयलो. गोवा लॉजिस्टीक आनी वेअर हावजींग पॉलिसीक सरकाराचो बावटो. सरकाराच्या स्किमीचो परिणाम स्टडी करूंक दिल्लीच्या कॉर्पोरेट चाणक्याक 33 लाखाचो कंत्राट. डिसिजन जे जालें आज माझी बस ही स्कीम आमी क्लियर केली. बसी म्हणल्या पेक्षा 4 रूट फायनलायज जाला. काणकोणा टू पणजी, सावड्ड्या कुडचड्या टू पणजी प्लस पेडण्या टू पणजी आसा. अशे 4 रूट फायनलायज जाला. पण बाकीचे रूट जे येवपाक सोदता
तांकांय बी आमी त्या रुटांतल्यान जाता तितके बेगीन ह्या स्किमीन घेतले. प्रायवेट बसीस हायर करता कदंबा. न्ही बसी म्हणण्या पेक्षा त्या रुटाचेर जितक्यो बसी आहा त्यो सगळ्यो बसी आहेत ना. सगळे ओनर येतले का म्हणटा हांव तितून. सगळे ऑलमोस्ट रेडी जाले, त्यांच्या कडेन डिस्कशन सुरू जाल्ले आसा. कितले पायलट स्कीम म्हणून आम्ही 2-3 रूट इन्क्लूड केला आणि आम्ही हे कशें चलता ते एक 6 म्हयन्याचो अनुभव घेवन आमी हे आख्खे गोंयान लागू करतले. ट्रान्सपोर्टेशन गोंयान सारकें ना कित्याक लोक म्हणटा, कारण एकूच आसा, रातच्यो बस आसना, इंडस्ट्रियल एस्टेटीनसून बस आसना, विमेन ट्रॅव्हलिंगा रातचे मातशे वेळ जालो बस आसना. आमी कितें केला, बसीस प्रायवेट हायर करून सारके टायम टू टायम आमी बुकलेट सुद्दां प्रिंट करतले, फोनाचेर डिजिटली अवेलेबल जातली, खंयची बस खंयचे टायमा वयता, ना शेणटा अमके टायमार बस पॉयंट टू पॉयंट वयतली. पूण लोकांक काळजी आसतली, अरे 8 जाली अमके मडगांव वचोन आपले सावंड्डे पावपा आपल्या बस आहा, अशें लोकांक काळजी जातली. तशेंच खेड्यांनीसून येवपाक बस आसतली आनी आमी तांकां फिक्स्ड एमावंट जो ठरयला तो आमी तांकां पे करतले. कॅबिनेटांत जाल्यात ते बाकीचे निर्णय अशे. उत्तरेत 5 जाल्यार दक्षिणेत 3 गांवांनी सरकारी जमीन ट्रान्स्फर करून मोबायल टावर घालूंक कॅबिनेटाचो बावटो. गोंय हस्तकला आनी लघु उद्योगांनी तयार केल्ल्या उत्पादनाच्या मार्केटाक गोवा हाट मार्केट ॲप तयार करून 5 वर्सां चलोवंक 1,88,00,000 मंजूर. सरकाराच्यो वेगवेगळ्यो स्किमी आनी उपक्रमाच्या परिणामाचो सर्वे करून अभ्यास करूंक दिल्लींतल्या कॉर्पोरेट चाणक्य सर्व्हिसीस एजन्सीक 33 लाख रुपया. मंत्रिमंडळाची लॉजिस्टीक आनी वेअरहाऊसिंग धोरण 2023 मान्यताय. दिल्लीच्या भारत प्रकाशनान गूड गव्हर्नन्साचेर आयोजीत केल्ल्या सागर मंथन कार्यावळीचे 1,52,00,000 रुपयाच्या बिलाक एक्स पोस्ट फॅक्टो मान्यताय. वेगवेगळ्या खासा भुरग्यां खातीर शाळा चलोवंक पेडण्या तुयेची 3,410 चौखंड मीटर WRDची जमीन आत्मविश्वास सोसायटीक 40 वर्साच्या लिजार 2014 सावन 40 लाख रुपयाचे लीज भाडें माफ करपाचो निर्णय घेतलो. डेंटल कॉलेजी कडेन आशिल्लो ओलो आनी सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट चलोवंक गोवा हेल्थ मॉनिटरींग सर्व्हिसीस कंपनीक दिवंक एक्स पोस्ट फॅक्टो मान्यताय. इतले मजगतीं 27 मायाक जावपी निती आयोगाचे बसकेक वांटेकार जावंक मुख्यमंत्री दिल्ली चल्लो. 27 तारीख नीती आयोगाची मिटींग आसा. नीती आयोगात वेरियस इश्यूज आसा, तेजेर म्हणजे स्पीच आनी बाकीचे सगळ्या राज्यांचे मुख्यमंत्री आसा, माननीय प्रधानमंत्री यांच्या बरोबर नीती आयोगाच्या मिटींगेंतल्यान ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. नवे संसद भवनाचे उक्तावण प्रधानमंत्र्यांनी राष्ट्रपतीन करचे म्हणून काँग्रेसी सयत 19 विरोधी पक्षांनी इशू केला. उक्तावण सुवाळ्याचेर बहिष्काराची घोशणा बीजेपीन विरोधकांचें राजकारण किंकोत केलें. घरमंत्री अमित शाह म्हणटा सगळ्यांक आमंत्रण गेलां. ह्या विशयांत नसतें राजकारण नाका. 28 तारखेर प्रधानमंत्री नवे संसद भवनाचें लोकार्पण करता. काँग्रेस धरून आप, उद्धव ठाकरेची शिवसेना, तृणमूल काँग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, DMK, CPM, CPI अशा विरोधी पक्षांनी नव्या संसद इमारतीच्या उक्तावणाचो इशू केला. उक्तावणाचेर बहिष्कार घालपाचो 19 विरोधी पक्षांचो एकठांय स्टेटमेंट. राष्ट्रपती असताना प्रधानमंत्री कित्याक उक्तावण करता काय म्हूण इशू. घरमंत्री अमित शाह म्हणटा सरकारान सगळ्यांक आमंत्रण धाडला, बेठेच नाका थंय नसते राजकारण नका. हमने तो भारत सरकार ने सबको विनंती किया है कि आप उपस्थित रहिए, सब अपनी अपनी भावना के अनुसार करेंगे. राजनीति अपनी जगह पे चलती है और सब अपनी अपनी क्षमता से, सोचने की क्षमता के अनुसार रिएक्शन भी देते हैं और काम भी करते हैं. 900 कोटी खर्चाचो नव्या संसद भवनाचो त्रिकोणी आकाराचो प्रकल्प कोविड असताना रेकॉर्ड टायमात उबो. 1200 खासदारांची आसन व्यवस्था. लोकसभेचे 888 जाल्यार राज्यसभेचे 384. आधुनिक ऑडिओ व्हिज्युअल यंत्रणा, VIP, खासदारांक स्वतंत्र लॉन्ज. भवन 150 वर्सात टिकपाची खात्री. प्रधानमंत्री 25 मायाक उक्तावण करतना हे भवन रेकॉर्ड वेळेत उबे करपी 60,000 श्रमयोगींचो भोवमान करतले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंयांत काँग्रेस सरकार आसतना तांणी कर्नाटकाक मान्यताय दिवपी चीट बरोवन म्हादय कर्नाटकाक विकिल्ली. मंत्री सुदिनाची काँग्रेसीचेर चढाई. म्हादय विकपी काँग्रेसूच आंदोलनां करता. आतां कर्नाटकांत काँग्रेस. तांणी DPR रद्द करून दाखोवचो आनी म्हादयचें बजेट कर्नाटक सरकाराक रद्द करूंक लावचें सुदिनाची चॅलेंज. म्हादयचें काँग्रेस गोंया आंदोलन करता, कारणा शिवाय आंदोलन करता.
आतां काँग्रेसीन हरशीं तातूंत काँग्रेसीज पार्टी आशिल्ली ज्याणी पयले फावट म्हादय कर्नाटका विकली, तांणी पयलें पत्र दिलें आनी आज तेच आंदोलन करता. म्हाका वायट दिसता सांगपाक की अशे मनीस ज्यांनी स्वता पत्र दिता आनी आंदोलन करता, आज काँग्रेस थंय आयल्या कर्नाटका, तांणी DPR रद्द करचो आनी जे पळय बजेट प्रोविजन तांणी पयलीं 2023 मार्च एप्रिलाक केला ते कॅन्सल करचे. म्हणजे सगळें सारकें आंदोलन करून कोणाक दाखयता तुमी. जेन्ना मोगो पक्षान आंदोलन केल्लें आनी स्वता चेअरमॅन साखळे बाकीच्या सगळ्या भाग घेवन पण काँग्रेसान तुमी मागेले आहले न्हू तेंच्या गव्हर्मेंटान. हांव कितें उलयता तें आयक तरी. तांणी स्वता फोन करून सांगला तांच्या अध्यक्षांक थंय साखळे म्युनिसिपालिटीच्या आवारांत आमी जेन्ना आंदोलन काडलें तेन्ना तुमी भाग घेवं नाका म्हणून. सो देर इज नो वे तांचेर आनी विश्वास दवरपाचो. येता ते शिक्षणीक वर्सा सावन उच्च शिक्षण खातें नवें शिक्षण धोरण लागू करता. BSc, BA, BCom, BBA सारखेल्या कोर्सां खातीर 29 मे सावन एडमिशनां सुरू. ते खातीर 29 मायाक पोर्टल उक्तें. भुरग्यांक नवे शिक्षणीक धोरणाच्यो बारीकसाणी कळच्यो म्हूण खासा व्हिडिओ करतले. वर्सा उपरांत शिक्षण सोडटल्या भुरग्याकय आतां सर्टिफिकेट. की पयलें ग्रॅज्युएशन 3 वर्सांन भुरगो ग्रॅज्युएट जातालो. आतां भुरग्याक चॉयस आसतलो, ऑप्शन आसतलो 3 वर्सान ऑप्ट करपाचो किंवा 4 वर्साचें ग्रॅज्युएशन ऑप्ट करपाचो. एखादो भुरगो 3 वर्सान ग्रॅज्युएट जावपाक शकता किंवा आपल्याक 4थी वर्स जाय म्हूण सांगून 4 वर्सांनी ग्रॅज्युएशन तो घेवपाक शकता. जो 3 वर्सान ग्रॅज्युएट जातलो ताका ग्रॅज्युएशनाची डिग्री मेळटली आनी जो 4 वर्सान ग्रॅज्युएट जातलो ताका डिग्री विथ ऑनर्स किंवा डिग्री विथ ऑनर्स एंड रिसर्च अशी 2 ऑप्शन ताका अवेलेबल आसात. जो डिग्री विथ ऑनर्स एंड रिसर्च जातलो ताका डायरेक्ट PhDकय अप्लाय करपाक मेळटलें मास्टर्स डिग्री करिनासतना. आनी जो डिग्री विथ ऑनर्स घेतलो म्हळ्यार 4 वर्साची ताका जर मास्टर्स डिग्री करपाक जाय जाल्यार ताका ती 1 वर्सान मेळटली. आनी जो 3 वर्साचो ग्रॅज्युएशन करतलो ताका जर मास्टर्स डिग्री करपाक जाय जाल्यार ताका 2 वर्सां मास्टर्स डिग्री करची पडटली. आनी कितें फरक आसा हातून ताका मल्टिपल एंट्री आनी मल्टिपल एक्झिट म्हणटात तो फरक आसा. And again, if a student leaves after 1 year or 2 years, he will have to start from the first. There is absolutely no provision wherein whatever has been covered is taken care of. That is not there. But in this case, it is not so. After 1 year, let's say that a student is shifting his base from Goa to somewhere else. Then, if he or she wants to have a certificate, every semester there is 20 credit. 20 credit, the 1 credit is 15 hours. So in a year it is 40 credit. Along with the 40 credit, if he completes 4 credit of vocational skill-based course, he or she is eligible for a certificate. And let's say that due to financial difficulty, he or she wants to leave that, and then he or she can very well come back and then complete the degree. So after 2 years, if they leave, again diploma will be given so that if they can try for a job. So that kind of the facility is there. That is the major difference between what is being offered now and what is there in the NEP. नव्या शिक्षण धोरणाचे फायदे सांगपी व्हिडिओ रोखडेच रिलीज करतले. की कशें ही नवी सिस्टम कशी आसा, ह्या नवी सिस्टमी भितर कशें वचचें पडटलें तांकां, कितले चॉयस अवेलेबल आसात, कशें त्या चॉयसाचे तेमी ऑप्शना प्रमाणे ऑप्ट करूं येता, तेजें इवेल्युएशन कशें जातलें, ही सगळी म्हायती हे जे 3 जाण जे आमी नांवां वेबसायटीचेर घालतले ते सगळ्याक मार्गदर्शन करतले. ह्या शिवाय कांय व्हिडिओ आमी तयार करतले आनी हे व्हिडिओ युट्यूबार अवेलेबल करून दितले, आमच्या पोर्टलार अवेलेबल करून दितले, त्याच प्रमाणे इलेक्ट्रॉनिक मिडियाकय आमी धाडटले. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट स्वप्नील तारी. कुणय 750 CI ग्रीन लायन मेजर पायपलायन फुटली. कुणयचे कुंदील फॅक्टरी लागसार ही पायपलायन फुटिल्ल्यान दीसभर उदकाची नासाडी. हे घडणुकेक लागून तिसवाडी, प्रियोचो कांय वाठार, कुमारजुंवे, सांतांद्रे, सांताक्रूज उदक आसचें ना. ब्रेस्तारा सकाळ मेरेन खंय उदकाची पुरवण जाग्यार पडूं येता. ह्यो एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट.
Anant Lakshmi and Son Ventures Private Limited presents its first startup project, Samruddhi Shridi Colony, a 21 independent 4 BHK bungalows. Call us today for booking and more inquiries. गोवा डेअरीच्या मेंबर दूधकारांक मतदानाचो हक्क दिवपाचे दिशेन हालचाली. डेअरी दूधकारांची ताणी चलोवपाची, दूधकारांक मतदानाचो हक्क आसूंक जाय म्हूण मुख्यमंत्री कृषी मेळाव्याक उलयल्लो. सहकार मंत्री त्याच मताचो. अभ्यास करून कायद्यांत सुदारणा करपाचो बेत. सध्या फक्त सोसायटीचे अध्यक्ष गोवा डेअरीचे चेअरमॅनाक मतदान करूंक शकतात. आणि माझे तर म्हणणे आसा की शेतकऱ्यांनी चलोवपाक जाय, त्या कायद्यांनी बदल करूंक जाय. सोसायटीच्या चेअरमॅनाक फक्त वोटींग रायट दिवंक जायना, खरो दूधकार आसा पळय न्ही ताका वोटींग रायट दिवपाक जाय. दूधकाराक वोटींग रायट दिवपाची गरज आसा. तो चेअरमॅन आहा तो केन्ना दूदूच घालिना, तो कोणाच्या तरी नांवार 31-2 लिटर दूध घालता आनी आपूण चेअरमॅन जाता आनी तो वोटिंगाक वयता. म्हणजे म्हटलं पळय न्ही हय त्या संबंधी आमची डिपार्टमेंट किती प्रोसेस केलो पळय त्या प्रमाणे नंतर मी सांगतो. सीएमान सांगू जर जाय जाल्यार ओके फायन. सी डेअरीच्या इलेक्शना संबंधी सगळे डेअरीवाल्यांक इट कॅन बी एन ओपन पब्लीक वोटींग जावं शकता. मताचो अधिकार आसा पळय न्ही तो दूधवाल्यांचो कित्याक आमी डिप्रायव करपाक जाय. तांकां आसपाक जाय. इट वील बी मोर डेमोक्रेटीक वे ऑफ इलेक्टींग चेअरमॅन ऑफ अ डेअरी. हांव सादारणशे 14 दिसांनी एक मिटींग घेता. कंपॅरेटिवली तातूंत सुदारणा आसा. एसटी समाजाच्या फुडाऱ्यांची फूट उक्ताडार. बाळी आंदोलनात सोंपिल्ल्या दोगा तरणाट्याच्या यादींत 25 मायाक प्रेरणा दिसाच्या सरकारी कार्यावळी वेल्यान वाद. आदिवासी कल्याण खातें आनी उटा घडोवन हाडटा ते कार्यावळीक सभापती आनी एसटी फुडारी रमेश तवडकार खंय वचचो ना. ताचो उटा कडेन कांयच संबंद ना. तो ताच्या पावड्यार वेगळो युवा संकल्प दीस आनी उपक्रम करता. 2011च्या मायाक बाळी आंदोलनात सोंपिल्ल्या दोगा तरणाट्यांची एसटी समाज त्या दिसा याद काडटा. आदिवासी कल्याण खातें आनी उटा अलायन्स प्रेरणा दीस पाळटा. मुख्यमंत्री धरून सगळे मंत्री कार्यावळीत वांटेकार जातले म्हूण आमंत्रण सांगता. मात एसटी समाजाचो मेन फुडारी सभापती तवडकार मात ह्या लिस्टांत ना. तवडकाराची तयारी ना. म्हजी भुमिका हांवें मुख्यमंत्र्याक कळिल्ली आसा. हांव कार्यक्रम हांव सीएम आसल्यार सुद्दां तो कार्यक्रम हांव वचचो ना. म्हजी तात्वीक भुमिका हांवें स्पश्ट सरकाराक आनी मुख्यमंत्र्याक केल्ली आसा. हांगा व्यक्ती बरोबर बरें BJP मेंबर आसा काय ना आसा हें तुवें अजून सोदचें मरतें. हांव सादो उठाचो मेंबर सुद्दां ना. त्या तुमच्या प्रकारची अशा तरेची भुमिका आसत जायत न्ही की आज जो काय म्हाजे संबंध आशिल्ले ते संबंध म्हणसर तुमच्या उठाय संस्थेक म्हाजें समर्थन केन्नाच आसचें ना. ताणें हुतात्मे आयिल्ले दिलीप वेळीप आनी मंगेश गांवकाराच्या यादीन वेगळी कार्यावळ दवरल्या. आदर्श युवा संघ आनी बलराम एज्युकेशन सोसायटी मेळून कार्यावळ करतली. दोगांच्या नांवान ट्रस्ट आनी शिक्षणीक संस्था सुरू करपाचो तवडकाराचो प्लान. आमी आदर्श युवक संघ आनी बलराम शिक्षण संस्था मेळून गेली अनेक वर्सां हो कार्यक्रम त्यांच्या स्मरणात तांकां श्रद्धांजली दिवपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी आयोजन करता. आनी आयोजन करतना गेली अनेक वर्सां आमी संकल्प दिन त्यांच्या श्रद्धांजली दिवपा खातीर फुडल्या वर्सा तांणी केल्ल्या कामाची याद म्हणून तांचे खातीर कितें आमी संकल्प करतले, कशा तरेन फुडें वतले आनी तांचे कशें याद दवरतले आनी तांचे कशें स्मृती सतत आमी त्यो दवरतले अशा तरेच्यो गोश्टी आमी सतत गेली अनेक वर्सां करत आसा. गोंयचे एसटी चळवळीत 2 तोणां. तवडकार म्हणटा तांचे उटा कडेन कांय देणे घेणे ना. उटा आनी तवडकाराची भाशा पळयल्यार सध्या एसटीची तोणां 2 कडेन. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी. शिटकावणी दिल्ली तशी वास्को बाजारांतली नुस्तेकारां मुरगांव पालिके भायर नुस्तें विकूंक बसलीं. रस्त्यार नुस्तें विकतात. होलसेलवाले थंयच रिटेल विकूंक बसतात. गिरायक ना म्हूण नुस्तेकारांचो मोर्चा पालिकेचेर. नगराध्यक्षान स्टाफाक धाडून होलसेल शॉपां सील करूंक लायलीं. निमाणे वास्को PIचे मध्यस्थीन नुस्तेकारांनी मोर्चा फाटीं घेतलो. आमी ते कडेन मागलां फकत इतलेंच की
सांजची 4 ती रातची 9 देखून थिंगा पुलीस ड्युटी घालून तो तोरी म्हणपा लागलो आपल्या कडेन स्टाफ उण आहा जाल्यार आमी आमची सीएमा कडेन एक रिक्वेस्ट कोत्ताय सगल्या नुस्तेकारां वद्दान हांव एक सीएमा कडेन रिक्वेस्ट कोत्ता की वास्को पुलिसांक थोडोसो आनी मायज स्टाफ दिवचो नुस्तें त्या रस्त्याचेर टीबी कुन्या सर्कलाचेर बी भायर ते तांकां बंद करचें आमी ऑलरेडी शॉपां सगळीं होलसेल विकताय ती बंद केलें तांकां हांवें कितले पाट सांगलें हांवें बंद केलें तांकां खबर आहा बंद केलें ते ती कितें म्हणटा ते आयसींग कोत्ताय रस्त्यार तेंगे नुस्तें येता लॉंचीसून लॉंचकारांय नुस्तें येता लॉंचीसून ते आयसींग कोत्ताय थिंगा रस्त्यार तेंय बंद करूंक जाय ते म्हज्यान कशें बंद करूंक जाता ते म्हज्यान बंद करूंक जायना आयसींग कोत्ता नुस्तें म्हज्यान नुस्तें एक पेरिशेबल आयटम तो आयसींग ताका आयस घालपाकूच जाय ती बंद करूं म्हणटाय ओके हांवें तांकां सांगलें तांकां आयसींग थिंग रस्त्यार ती कितलीं वर्सां जालीं ते रस्त्यार आयसींग कोत्ताय हांवें ती होलसेल मार्केट गाडे आनी कितें शॉप हांवें ती बंद केलें वयल्यान तेंचें हेंय काडलें तेंगे तें निकडायलें सगळें तेंगे माटो आलो तोय निकडायलो सगळें केलां आतां हांवें मुगे एमआय सीओन ऑर्डर दिल्या आमी ऑर्डर दिल्या सीओनी ऑर्डर दिल्या एमआय की सील करपाक तुमी वसाय तुवें थिंगा सिलींग चालू आहा आनी हांवें हेंचे खातीर कितें करपाचें आमी हांवें जाय तें म्हजे हातीन कितें आहा तें केलां आनी ती म्हणटा आपल्याक सीओ जाता उलोवपाक भायर उलोवपाक सीओ ताका आमी हिंगा 2 चार्ज आहाय ताका हिंग ताका एडिशनल आहा ताका चार्ज आनी हेर कडेन तो पेंटींग आनी स्टेशनरी तितून आसता तो म्हणटा आपूण सांजचे येता तो एवरी सांजचो आसता एक फाटी गेल्या बाजारान ते टेम्पररी मार्केटान होपना जाल्यार ते कितें करपाचें आयज होलसेल बंद जायना जाल्यार कितें करपाचें जे पर्यंत ते होलसेल बंद जायना ते पर्यंत ही बायले हेंचे आलपाना आनी बंद केस जावपा जाय तेणी सांगलेलें आमकां की सील मारतली आयज वर्स जालें फीश मार्केटाचें काम चालू आहा एक देखून शॉपार तेणी सील मारलो ना कांय मारलो ना आमकां सील मारपा नाके अशें न्हू की ते टोटली बंद जावपा जाय कित्याक जेन्ना ही बायलां आमची भयणां सगळीं म्युन्सिपालिटी कडेन येयलीं घेराव गायलो चेअरपर्सनाक तेन्नाच त्या टायमार बंद जाता मागीर चोयलें आख्खें मार्केट ओपन जाता कोणाक विचाराय तुमी आमी सांगपा नाका कोणाक विचाराय सो तेका लागून आमी मागताय ते टोटली बंद जावपा जाय गोंयांत जावपा आशिल्ल्या C20 परिशदेच्या ब्रॉशराचें मुख्यमंत्र्याच्या हातान विमोचन जालें 27 मायाक वास्को ही परिशद जाता मुख्यमंत्र्याच्या आल्तीन बंगल्यार G20 खातीर खासा सेल केला त्या सेलांत C20 ब्रॉशराचें विमोचन जालें गोंय सरकार महर्षी अध्यात्म विश्वविद्यालय इंटरनॅशनल सेंटर फॉर कल्चरल स्टडीज भारतीय विद्या भवन मेळून C20 परिशद करतात संस्कृती दायज आनी अध्यात्माच्या मळार देश विदेशांत अभ्यास आनी संशोधन करपी जाणकार हे परिशदेंत वांटेकार जातले बेतकी खांडोळा मातृभूमी सेवा प्रतिष्ठानान आयुर्वेद न्यूरोथेरपी कॅम्प दवरला 24 ते 28 मे कॅम्प चलतलो आयुर्वेद उपचार बऱ्यापैकी प्रभावी ठरतात ऑपरेशन खर्चीक ते परस आयुर्वेद उपचार सामान्याक परवडपाचे म्हूण उक्तावणा उपरांत केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक उलयलो कॅम्पा खातीर भावून घेतिल्ले यत्नाची बीजेपीचो प्रदेश अध्यक्ष तानावडेन तोखणाय केली कोविड काळात आमकां कांय करूंक मेळना आनी ताजे नंतर आज हे कॅम्प सुरू जाता येणाऱ्या वर्षभरांत ताजे फुडें सुद्दां हे कॅम्प चालूच उरतले हातूंतल्यान म्हणजे आज ऑपरेशन करप हें सामान्य मनशाक परवडना आनी ऑपरेशन हें 100% गॅरंटीड आसना कांय 5% गॅरंटी आसा 90% ऑपरेशन जे जाय आसात कण्याचे ऑपरेशन किंवा आई ऑपरेशन फेल वतात म्हणजे असे हजारो पेशंट बरे केले आहात श्रीपाद भवन एक बरो इनिशिएटीव हो कार्यक्रम ऑर्गनायज केलो वता आनी खास म्हळ्यार डॉक्टर मनोज शर्मा तेजी संपूर्ण टीम ही आयिल्ली आसा आनी गोंय देशभरांतले वेगवेगळ्या राज्यांतले दोतोरूय हांगा आसात आनी हांव समजून केवळ राजस्थान मागीर म्हाका भितर जेन्ना चॅक करून जो टेस्ट करतालो तो महाराष्ट्रांत आशिल्लो देशभरांतले डॉक्टर्स जे ताचो लाभ गोंयच्या सगळ्या लोकांनी घेवला खास करून ह्या वेळाचेर हांगा पॅरस कॅम्प जिल्ल्यान फोंडा तालुका सरकारी भितरले हे लागीं भितरले आनी त्यामुळे 5 दीस ह्या आयुर्वेदा हो जो कॅम्प आयुर्वेदीक न्यूरोथेरपी कॅम्प आसा तो सक्सेसफूल ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात प्रुडंटाक फॉलो करात वेबसायट ट्विटर ॲप फेसबुक पॉडकास्ट टाटा स्काय ॲप जिओ TV ॲपार बी प्रुडंट बी सेफ गर्देच्या सुवातींनी मास्क वापरात कीप वॉचिंग प्रुडंट
देव बरें करूं.